ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನು ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We praise you, Jesus. Hallelujah. सगळे बरे पण आमकां दिले गती ह्या वेळा आमकां हांगा हाडिल्ले गती पाद्रीबेच्या वत्या माजातेर पाद्रीबेच्या वत्या विनवडेर पाद्रीबेच्या नव्याच्या दिसांनी आमकां हांगा पाव केले गती सम्या तुझा आदार आमी मागता दिवस म्हणटा सम्या देवाचें जिवीत आमकां दी सम्या तुज्या जिवितान वांटिल्ली जावचे भाग आमकां कर दी सम्या तुजी सगळ्यात एक जावन जियोंक आमकां पाव कर सम्या सगळे बरेपण आमकां तूं दिता आसतना समेच्या नांवान समेच्या अमले रक्ताचें बळ चड आनी चड बापान जावच्याक तसो कर क्रिस्त आमकां आदार दिवं दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया सुम्या समोर आम्ही आसाव सुमी आमकां आपयता तेजे वरत्या मोगांत आमकां भेंगयता सुमी सदांच आमकां चोणचोडचो जेजूनी कित्याक जेजून आमकां म्हणलें आसा ये म्हज्या लागीं येया आनी हांव तुमकां आपयता हर एक लागीं ताणें आपयलें आज म्हाका तुका हर एक लागीं तो आपयता कित्याक तेज्या मोवाळ मोगाक ताजो तो मोग व्हरतो मोग पात्र पियोन केल्ल्या बरीच आमी करच्याक तो आमकां आपोवणी दिता तर आमचे तकली बागोवया नमस्कार आमी करुया सम्याक आराधना आमी करुया मुझ्या सांगाता तुरा ये जेसू हांव तुजे विणेची येना मुझ्या सांगाता तुरा ये जेसू हांव तुजे विणेची येना सगळे आमी एक घडी भर बसया मोगाच्या आज आमी नियाळटाव ती मोगा मायपासाची चिणी संपियोची येल्लो संपियोची मोगणे मायपास कुटमाने क्रिस्ती मोगाची जर वळोंको आमकां आज प्रेरीत करता संपियो आपल्या भावा सांगता आसतना ल्हानपणा जायतो कश्टलो तो आनी ह्या वेळार शिकपांत जाय ते उणेपण ताका भोगलें तरी उपरांत देवाच्या वरत्या सहाय्यान सोमेच्या बळांत तो आपलें शिकप मुंदरसून गेलो आनी ताणें कितें शिकलें तें सकड त्या मोती गेलें आनी ह्या वेळार ताचें तें वाडलो तो मोग कुटुंबाच्या मागण्यांत कुटुंबाच्या देवस्पणांत 5 वर्सां प्रायरीस तो वरतें दर्शन पळोवंक शकलो आनी ह्या ल्हान प्रायर दर्शन पळयत आसतना ताका एक याजक जाय फादर कामेल म्हणल्यार याजकान थंय येवन ताका संप्राचे आसीचे थोडे घटना सांगता आसतना पाद्री पियो वरते उत्तेजनान भरलो आनी तो म्हणा लागलो म्हाका फादर कामेला बरी लांब खाट दवरनो देवाच्या वरत्या मोगान बरोवन आजच्या तोंडाचो मुखामळाचो याजक तो ताच्या बरी म्हाका जावंक जाय म्हणा लागलो आनी उपरांत कुटुंबांत एक जावन तो जियेत आसतना व्हडा कुटुंबाच्या सोदनेर तो गेलो तें जावन आसलें कापुजीन कुटुंब फ्रांसीस कार्मेलाचें आनी त्या फ्रांसीस कार्मेलाच्या कुटुंबांत तो भरती जावन सगळे सांगता आपुरबायची चिणी तो जियेलो आज आमकां तो आपयता तें जिवान जियोंक संपाद्रिपेच्या वर्त्या जिवनात वरी आमी आज ताच्या सांगात जेजू सांगात एक जावन रावंक आमकां तो प्रेरण दिता समेच्या आपोवणे आमलीक जेजू तूं आमकां आपयताय तुवें आमकां आपयलाय आनी आमकां तुजे सांगाता सदांच रावंक तूं सांबाळन दवरताय ह्या खातीर आमी आमच्या काळजाच्या गुडाय जावन तुजी स्तुती करता तुका आर्गां दिता हांव तुका दिनवास म्हणटा हांव आभारी जावन आसा चिसू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका मोचें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय मोचेर तोचें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका मोचें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय मोचेर तुजें दरबार शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठुल्लें शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठुल्लें
मोन्या भावार्थ्यांक तुवें वाचयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो मोन्या भावार्थ्यांक तुवें वाचयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सगळें म्हजें तुजें दरबार सैत देवसारा तुका नाडटाना जेजू तुवें जिखून दाखयलें सैत देवसारा तुका नाडटाना जेजू तुवें जिखून दाखयलें म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तो पाव सगळें म्हजें तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सगळें म्हजें तुजें दरबार सगळें म्हजें तुजें दरबार सगळें म्हजें तुजें दरबार मोगेच्या भाव भयणीन एक घडीभर तुमची दिश्टी या सक्रमेंताच्या जेजू वयर सरायात स्वामी त्या दोनीर वारे वादळा वेळार आपल्या सिसा सांगत आसतना प्रशांत त्या वाऱ्याक न्हिदेन पडलो खंयचीय फिकीर ताका नाशिल्ली ताका कळीत आसलें ताचो बाप ताचे मिसांव संपण करिनासतना ताका पाटी आपोवन व्हरचो ना त्या खातीर सुसेग तो करतालो पूण वारें वादळ उठलें सिसकडी दर्यांत जाळां उडोवन आसलें हे वारें वादळ उडटा आसतना भियान कांपले आनी आपूण बुडटा कोणा म्हूण भियेले ह्या वेळार स्वामी निराळ तरा न्हिदोन आसलो सिसांक भे उठलें सिसां धांवन वचोन जेजू उठोन म्हणा लागले आमी बुडोन आसाव आनी ह्या वेळार जेजू उठलो आनी दर्याक सागराक शांत करी लागलो आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो कित्याक उण्या पावाडथाचे न्हू कित्याक तुमच्या इतलो उणो पावाड मोगेचे भावन आनी भयणीनो सम्यातय आमी सांगता आसतना गटायन बरोवंक आमकां तो आदार दिता आपोवणें दिता गटाय तेत सम्याच्या मोगाची मायपासान ताणें आमकां उलो दिला हे हांव म्हजें सांगता तुमी सर्व म्हणा ताणें कोण हरयकलोय गायेल्लो जावं दी पिडेस्त जावं दी कश्टांचो जावं दी नश्टांनी बरयल्लो जावं दी समस्येनी आसलो जावं दी नानातराचे दुखां गळयल्लो जावं दी खंयच्या नाका जाल्यार पानपासान सांबळलो जावं दी पातकी जावं दी कोणय जावं दी हे या म्हजे सरसी हे जावन आसा सम्याचें आव्हान हे सम्याचें पंत आव्हान आमकां ताणें दिलां आमी ताच्या फाटल्यान वेचाक सिसांक आपयलें सीस ताच्या फाटल्यान गेले जायते जाण पिडेस्त ताच्या फाटल्यान धांवले आनी अशें आमकां वांजेलिस्ट म्हणटा की ताचे तावनो ती दैवी सगळ्यात भायर येता आसतना जायते पिडेस्त ताका आपणूंक आशेताले आनी त्या पैकी पाद्र पियोच्या वर्त्या जिवनांत सम्याक भोगलो पाद्र पियो ताचे 5 गाय 50 आनी 50 वर्सां आपल्या कुडीर घेवन हेरांचे गाय तो संपन तरान
गूण करूंक आशेतालो. तर मगचे भावन आनी भयणीनो, आज आमचे थंय जायती तेसांव आसात पिडेस्तांक गूण करच्या खातीर. कॅन्सर पिडेत न्हू सडका लाभली आजुनूय ताचे रेडिएशन किमोथेरपी करना आसात. आमचो सांत हिलिंग सेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पिडा गूण करचो सांत जावन आसा संपाद्र पियो. हर एकल्याच्या कश्टांक पावसो जावन आसा संपाद्र पियो. कोरोना वेळार जायत्या जाणांक तांच्या गांठल्या लागीं येवन ताणें तांकां तापडलो अनुभव दिल्लो संपाद्र पियो. जायत्या जाणांची दुकां पुसुल्लो संपाद्र पियो. कितलेशा जाणांक येवकारिस्ता ते ओडुल्लो पाद्र पियो. आज आमकां व्हरता सांतीपणाक आपयता. तेज्या मोवाळ मोगान आमची कुटुंबां मोगा सरीत एक करूंक आमकां आपोवणें दिता. तर सगळीं आमची कुटुंबां आमी सम्याच्या समोर दवरया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत बरोवंक आमी आदार मागया. सगळीं एक घडीभर आमी उबी रावया. ह्या वेळा पवित्र आत्मा दिता ते आश्वासन हांव तुमच्या सांगता आसतना तुमी भियोवची गरज ना. समे चिंत उतरां दी. आज तुका आनी म्हाका समी हांगा आपण हाडलां तरी आमच्या हर एका जिवितांत जायतें बरेंपण भोगूंक तस समी पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां जाय जाली सवकासाय दिता. पाद्र पियो वर्तेदारान सम्याच्या उल्याक पाळो दिल्लो. आज आमकां एक आदर्श जिवन कुटुंबा जिवन सरीभरीत करूंक प्रेरण दिता. आनी आमी त्याच पवित्र आत्म्याची ससाय मागोवन घेवया. जिसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. 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 मोगाच्या आत्म्या मोजेर 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 देवोन ये. मोज्या दुखांत बुजवण दिवके. मोज्या दुखांत बुजवण दिवके. मोज्या कष्टांत तूं आदार जावन ये. मोज्या कष्टांत तूं आदार जावन ये. मोज्या आत्म्याक उसवाड जावन ये. मोज्या आत्म्याक उसवाड जावन ये. जिसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. जिसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. सगळे आमी समेचे आशीर्वाद घेवचे अगदी मेर पडुया. हे देवा व्हडा संक्रमित आपलें गीत गायत आसतना आमची काळजां मनां सम्या थंय एक करुया. मोवाळ मोग आमचे थंय वळो दी.
Sam Padre Pio मोगासो चारो आमच्या खर्च मोदी आमचे कुटुंबा आमचे सेस समार आमची सैरे दैरी सगळे एक व्हडले कथोलिक कुटुंब आम्ही रचोंक समस्यो आधार मागया ताच्या बेसावांनी आमकां तो माखूं दी. Itiavoda sacramenta sastrangnaman koruya purvilyatya rupa bodna novyo riti adarya salvon recha Păscătviștea bavartace boldivia să se mapa tășe puta pălasare stutiza podvi maima săsna ecastalea Sita tu cadoga cea spirita samasame navarta. Amen. हे देवा विजय संग्रामाचा काळ तुझ्या कष्टामधनं सुगडा तू आमकां सोडलाय आयच्या दिसा तुझ्या मोवाळ मोगान आमकां मागो Padre Pio वरत्या माजातेन आमची सचिणी फळाभारीत करूंक आणि उर्बेन बरोंक तू आमकां आदार दी सदांच आमचे क्रिस्ती कुटुंबांत त्या समोवाळ मोगान बरों दी आणि हेरांक जायते बरे सक्सेस आमकां निर्मी सोची येताय आणि राजवट चलयताय सष्टाच्या सष्टा. Amen. मोगेच्या भाव भयणीनो भोव आपुरबाची सांज तुमकां मागता. पाद्री पियोच्या दुसऱ्या दिसाचे नोवेनाक तुमकां व्हरतो स्वागत. प्रत्येक तरान आज आमचे सांगत आसात आमचे आदले प्रोविन्शियल बाप मानादीक बाप डॉल्फी पायस तशेंच आमच्या ह्या फ्रेटर्निटीचे कापुजीन यासाक मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जातले. पाद्री पियोचो व्हड मोग मैपास आमची क्रिस्ती कुटुंबां मोगाची करूंक आमकां एक प्रेरण तेच पाद्री पियोन हर एकल्याचो मोग केलो जेजून ताका दाखयल्लो तो व्हरतो मोग सदांच तो जियेलो. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांतय तो मोग जियोंक तो आमकां आपणे दिता. तर आज आमी ताच्या वर्त्या मासातीन मागता आसतना पाद्री पियो सदांच आमची कुटुंबां मोगाची आपुलबायेची शांती समाधानाची आनी बावडताची करच्याक आमकां प्रेरण दिल्लो सदांच सांबाळूंक आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. मिसां ह्या परी आसात आर्कामीस रॉबर्ट फातिमा सेरावो, आर्कामीस शार्लेट मातायस, आर्कामीस फ्लोरिना मोंतेरो. त्याच प्रमाणे कुटुंबांत सरल्या सर बावडत्या पासत मारिना एल्टी मस्करेनस, पावलीन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर पायस डिसोजा, मार्ता आनी मार्सेल डिसोजा आत्म्या खातीर बॅप्टिस्ट आनी फेल्सी आनी कुटुंब, आर्कामीस जेच्या पवित्र काळजाक आल्बर्ट कॅरल डिसोजा आनी कुटुंब, सेंट आंटोनिक आर्कामीस दोरोथी पिंटो, बरी भलायकी मेळचे खातीर फ्रांसीस रोजारियो. त्याच प्रमाणे सर सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागता आसतना लूर्द मेरी लुईस,
हांच्या आत्म्या खातीर फ्लोरा लुईस हे मीस दिता. सर आमचे ते सवा आयच्या दिसा जेच्या हातान दवरलो मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रस्तावान पयलें आयकोवचें, ताचे उपरांत प्रवेश गीत गावन मिसाचें बलिदान आराम करचें. प्रस्तावन. फिरगज भवार्थी लोकांची आत्मीक ताण आनी भूक थांबयता तर घरांत आसची आलतार कुटुंबाच्या सांद्यांचो भवार्थ घट आनी थीर करता. मागणे जावन आसा एक वर्तो गांस आमकां देवा थंय एकवटायता. आमच्या मालगाड्यांनी कुटुंबांनी ओंपल्लें भवार्थाचें बी आज जायते वंत रूख जालां मात्र न्हय बरें फळ दिवंक लागलां. आमच्या वडिलांनी त्याच मागण्याच्या बळान आत्मीक सकत जोडली आनी कुटुंब सांबाळून भुरग्यांक बरो फुडार मेळासो केलो. जर कुटुंबांत आत्मीक चुकीदाड आसा तर थंयसर मागण्याचो अभाव दिसून येता. मागणे देवासांव आनी दान धर्माद्वारे आमी आमकांच सर्गाराजाची दिर्वी पुंजावंक पावता. सांव पाद्रे पियोन मागण्या जिनिये मुखांत्र जेजूचो सांगात जोडिल्लो आनी शेकी पवित्र सभेची वर्ती आस्त जावंक पावलो. आमकांय जेजूचो सांगात लाभच्याक ताची मजत मागून हे मिसाचें बलिदान भक्तीन आनी मानान भेटोवंक फुडें सरया. कुटाम एक जावन सगल्या आमी करा देवाच्या पुणो वायट रुपांतर कर कोडीन क्रिस्ताच्या. भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणा सोम्याच्या. सोम्या जेजू थंय एक पोट्या बांदा मोगाच्या. सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान. सोम्याचे मरण जिविता जीवन पोर बरवोशन किरण. सोम्याक 3 वाजताना कुरपेन सर्व आमी वाडटा. ताका वाखणटाना आत्मीक हेडान एक ओडटा. मागून घेवया ताचे पवित्र सर्गीचे बेसांव. जोडूच्या कायती जाल्या ताचे ताण सल्वासांव. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय भोव मोगाचेनो आमी हांगासर परत्या भक्तीन भवार्थान भरवशान जमल्या ह्या आमच्या मोगाळ पाद्र पियोच्या नव्यानाच्या मिसाक पाद्र पियो मोगान ताका आमी आपोवचें. आमा पसत विनंती करचो orto सांत जावन आसा. आजून पर्यंत जिवंत आसतना ताणें जायतीं तेसावां देवाक समर्पण दिलीं आनी ताचें मागणें देवान आयकलें. कित्याक म्हळ्यार जेजूक तो मोगाचो जावन आसलो, अदीक मोगाचो जावन आसलो. त्या देखून ताचें मागणें ताच्यो विनंत्यो देव खंडीत जावन आयकता. हो जावन आसा आमचो भवार्थ आनी बरोसो मोगाचेनो. आज हांव हांगासर जमल्या जायत्यो विनंती आमच्या काळजांनी आसात, आमच्या मनांत आसात. आमची कुटुंबां आमच्या कुटुंबाचे सांदे जायते जाण पिडेंत ओळवळटात. तांच्या सर्वांची आमी आतां उडास काडया. आमचे सर्व विनंत्यो मोगाळ पाद्रे पियोच्या नांवी देवाक आमी समर्पण दिवया. आनी ह्या वखदां ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी पांडवांच्या खातीर आमची सर पातकां वळखून घेवया.
सांगाता म्हणया हांव पातकी सपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजगण्या सारू सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध या पासत भगवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदे दादेव आमची काकूल करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. Somia kakutka. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा देवा भो भगवंत हांव कामरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशें तिका तुवें कृपेन भरली तशें आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. पावलान एफेसकरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. निमान एक उतर. सोम्या सय रावन तुमी बळवून जायजे ताची पदेदर सकस तुमची सकत जाय जाय. देवचार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसत जाय. आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतरळ असल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध अनकारी संवसाराच्या रजवतो आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेसत जाय. तो व्हड वायट असो तो दीस उदेल्या वेळार दुस्मानाक मुखार रावून तुमी सकतलात. तितलेंच न्हय अखेर पर्यांत फाटीं परतनशें झुजोन तुमकां धैर्य मेळटलें. फाटीं सरनासतना तुमी दृढ रावची गज सज जावन तुमचो कमरबंद आनी नीच जावन तुमचें हृदय कवच. समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमचे पांयाचे मोचे जावन. सदांच बावरताची डाल घेया तवळ नश्ट दुस्मानाचे उज्या बले पालवंक तुमी सकतलात. बचावाचे देणे तुमचे शिरस्रमंक घेया. पवित्रत्म दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार जावन तुमची तलवार. तुमी सदांच मागणी करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भांनी पवित्रत्वाचे प्रेरण मागूंक साधन चलया. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी तिरसनेन मागा. देवाच्या लोकां पासून सदांच प्रार्थया. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचे आशीर्वाद घालो. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचे आशीर्वाद घालो. सोम्याक भियेता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुबाखी. तुज्या हाताचे कश्टाचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखीतानी तुजें सगळें नंदन सातलें. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालो. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडांत
तुझी पोथी फळदायक दाखवाले परी असतेली तुझी भुरगीं तुझ्या मेसा भोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतेली सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेच पोर आमचेर आशीर्वाद घालो सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेच पोर आमचेर आशीर्वाद घालो जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसे एकामेकाचो तुमी मोग करा हालेलुया 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 सर्वेच पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो साम लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ महिमा तुका सोम्या तो येरिकोन भितर शारांतल्यान सोलोन वेतालो थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीत आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरीन तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवोन वचोन एक रुमडीच्या रुखार चडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाक्केवा बेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय जाक्केव सरारा देवोन आयलो आनी व्हडा संतोशान आनी जेजूक स्वागत दिलो हे पळोवन तो पातकी मनशाचो सैर जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो पूण जाक्केव सकळावजीर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तिल्लो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा घराक बाचावी आयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत निजाकी मनशापूत जाणून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता पाद्री पेवच्या वर्त्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो रवी शंकर म्हणलो कमेन्स इंडियाचो चेअरमॅन तो अशें म्हणटा हांव 5.5 वर्सांनी म्हज्या जिवितांत संतोष भोगच्या खातीर राखोन आसलो आनी हांवें जें कितें संतोष दिता म्हूण चिंतलें म्हाका संतोष दिवंक साकोना कित्याक ल्हान आसतना हांव बरो करून शिकलो जाल्यार म्हज्या आवय बापायन म्हाका जायतें उत्तेजन दिलें शाबास म्हणलें जायतीं इनामां म्हाका हाडिल्लीं आनी ताच्या द्वारे म्हाका कितें कळीत जालें की हांव बरो शिकलो जाल्यार म्हाका बरें उत्तेजन आसा आनी केन्ना म्हाका इल्ले उणें मार्क्स मेळ्ळे अंक उणें गळसिले त्या वेळार म्हाका जायते गाळी दिल्यो म्हजे कडेन उलो की म्हजी आवय बापाय तयार नातलीं आनी अशें आसता हांवें बरें फलितांश हाडल्यार मात्र म्हाका शाबासकी मेळटली आनी हांव केदाळे पेसाडटलो बरें फलितांश हाडूंक आनी बरी शाबासकी घेवंक उपरांत बरें शिकोवन बरें काम मेळ्ळें
एका बऱ्या बॉसाच्या अंडर हांव आसलो आनी बॉस कितें करतालो ताच्या कंपनींत जायते उठावळ जावच्या खातीर हांव कितलें काम करता तितलें म्हाका बडती दितालो, तितलें म्हाका बक्षीस दितालो, तितलें म्हाका ऑफर दितालो. आनी हातूंत म्हाका कितें कळ्ळें म्हळ्यार हांवें चड आनी चड वयर वचूं जाय, चड आनी चड म्हज्या कंपनीक लाभ हाडीत जाय, चड आनी चड म्हज्या कंपनीचें नांव फामाद करीत जाय. हर एक कडेन गेल्यार हांवें कितेंच करूंक आसल्यार तें कंपनीचें नांव वयर हाडच्या खातीर हांव करतालो. आनी हाचें देखून म्हजो बॉस म्हाका भारी मेसवतालो. आनी हांव चिंततालो अशें म्हजे कडेन जायते वस्तू आसले, जायते पयशे आसले, जायते ग्रेस्तकाय आसली, म्हाका संतोश मेळटालो म्हूण हांव चिंततालो. पण म्हाका तो संतोश पावो जावंक ना. आनी तो संतोश म्हाका कसो हाडचो म्हूण उपरांत हांव बसोन चिंतना म्हज्या तकले गेलें. संतोश म्हळ्यार वस्तूंनी, बडतींनी आनी कितें इनामांनी ह्या बरें फलितांशांनी तें ना. संतोष तुज्या भितरच उपजोवचो जावन आसा. इट इज एन एटिट्यूड म्हणटा तो. इट इज एन मेंटल एज वेल एज युअर इमोशनल एटिट्यूड. आनी तसले एटिट्यूड हांव दिता आसतना म्हणजेंतले हांव चिंततालो हांवें सुखी आसूं जाय, संतोश आसूं जाय, मोगान आसूं जाय. आनी अशें म्हजें जिवन परिवर्तन करूंक हांवें आरंभ केलें. आनी म्हजे थंय तसले एटिट्यूड्स येता आसतना संतोश म्हजे थंय वाडलो. दुसऱ्या रितीन हांव पळयलें जाल्यार हांव म्हाकाच समर्पण दिवंक तयार जालो. हांव न्हय, म्हज्या बदलाक हेरांचें समाधान, हेरांची दादोसकाय, हेरांची सवकसाय हांव पळोवन संतोश पावंक लागलो. तेन्ना म्हाका कळीत जालें आय मस्ट लूज माय सेल्फ. आनी तेन्ना म्हजें थंय जायतें बरेंपण जावंक आनी कितें तो संतोश म्हूण हांव सोदूंक येतालो तो अल्टार म्हाका मेळोंक तयार जालो. तिसरें, आय नीड टू एक्सेप्ट माय सेल्फ. हांवें म्हाकाच ओपन घेवंक जाय. हेरां म्हाका बरें करून दी म्हूण एक्सपेक्ट करच्या बदलाक म्हजें थंय तें कितें आसा, म्हजें थंय कितें जाता तें सगळें हांवें एक्सेप्ट करूंक जाय. तो म्हणटा, एक फिल्म एक्टर तरणाटो कॅन्सर पिडेंत वळवळटालो, हॉस्पिटलांत आसलो. आनी ताका हांव एक दी विजीट करूंक गेल्लो. आनी तो विजीट करूंक गेल्ल्या वेळार वो भोव वापरपायताना हांसता, संतोशान आसा. आनी म्हाका कळिल्ल्या प्रमाणे 2 म्हयन्यांनी तो मरण पावता म्हूण ताका कळीत आसा. जाल्यार तो बेजारायना ना. कित्याक ताची पिडा ताणें एक्सेप्ट केल्या. ताका देवान दिल्लें ताजें शॉर्ट स्पॅन ऑफ लायफ बऱ्या तरान तो जियेला. आनी अशें आसता ताका पळोवन म्हज्या जिणयेंत संतोष कशें भोगत जाय म्हणून हांवें चिंतलें. आनी तो म्हणटा, दलाई लामान म्हणल्या उतरांनी, हॅपिनेस इज वॉट अवेलेबल दॅट यू लायक इट, नॉट वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी लायक्ड. तूं चिंतूंक पुरो कितें तुका मेळटा तातूंत तूं दादोसकाय घे. आनी अशें आसता म्हाका कळीत जालें म्हज्या जिवनांत संतोष भोगच्या खातीर हांव म्हाकाच विसरून हेरांच्या सेवेंत हांव सांगात दिवंक लागलो. आनी तशें म्हजें जिवन संतोशाचें केलें. संपाद्री पियो ताचो मोग आनी मायपास क्रिस्ती कुटुंबाक मोगाची वळ जरोवंक एक प्रेरण. आनी क्रिस्ती कुटुंबां आज आमची मोगाची जायचे तर सोम्याक समर्पीत केल्ली जाय. पाद्री पियो सोम्याक समर्पीत आपलें जिवन करून हर एकल्या खातीर मागतालो. हर एकल्याच्या मोगान तो बरयल्लो. कितलो इतलो तो मोगान बरयल्लो की तेज्या फ्रात भाव सांगता मोगान तो जियेत आसतना लोकांचो वर्तो मोग ताका आसलो. मायपास ताचे थंय उपसल्लो. त्या खातीर तो पांते म्हणनासतना सयत आपली न्हीद लेखी नासतना सयत लोकांच्या मोगा खातीर, लोकांक ती दादोसकाय दिवच्या खातीर, लोकांच्या पिळेंत ताका सुटका दिवच्या खातीर बेगीन सुटोन एवकरिस्तीक बलिदान तो भेटयतलो. आनी त्या द्वारे ताच्या एवकरिस्तीक बलिदानान भागीदार जाल्ले जायते सण गूण जाता आसतना
तसो मोग तेच्या काळजांतान वळोन वेतालो आनी ह्या वेळा ताका कळीत जाल्लें येवकारिस्ताचें बलिदान नासतना तसलो सम्यान आमच्या खातीर दिल्लो तो मोग आमी अनुभव करिनासतना आमचें जिवन मुखारसून वचोंक साध्य ना. त्या खातीर तो म्हणटा सूर्य उदेनांतल्यार हो संवसार चलत, चंद्र उदेनांतल्यार हो संवसार चलत, पूण मिसाचें बलिदान भेटयनासतना हो संवसार चलचो ना. आनी तसलें बरेंपण ताणें आमकां दाखोवन दिलें. आनी तसो खरो संतोश हेरांच्या मोगांत, हेरांच्या मायपासांत, हेरांच्या सेवेंत हें ताणें आमकां दाखोवन दिल्लें आसता. आज आमची क्रिस्ती कुटुंबां आपुरबाय करी जाय तर थंय खरो संतोश आसूंक जाय. आमी वांजेलान पळयलें जाल्यार इतले आपुरबाय तरान जेजू जाक्केवाक आपयता, जाक्केव पातकी, जाक्केवान जायतें लुटुल्लें तें कळीत आसल्यार जेजू तेच्या काळजाक पळयता. जाक्केव थंय एक उर्बा उपसल्ली जेजूक पळय जाय, तीच पावली जेजूक ताच्या जिवनांत परिवर्तन हाडूंक. जेजू त्या सिकामोर रुखा लागीं येता आसतना, रुमडेच्या रुखा लागीं येता आसतना ताच्या दोळ्यांक पळयता आनी म्हणटा जाक्केवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. जाली बदलावण मोगाचें न्हू. संतोश उपजलो तेच्या काळजांत, दारुणाचें काळीज, सुकीदाड पडलें काळीज, कांयच तातूंत मोग नाशिल्लें काळीज, मोगाची जर थंय पेटोवंक लागली, देंवोंक लागली. आनी ह्या वेळा जाक्केव सकला देंवून संतोशान जेजूक स्वागत करूंक लागलो. आतां आमच्या कुटुंबांनी जेजूक आमी कसलो स्वागत दिता. जेजूक आपुरबायचो स्वागत दिलो जाल्यार आमी कुटुंबां भोव आपुरबाय तरां बांदूंक शकतले. आमच्या कुटुंबाची बुन्याद त्या जेजू वयर होंदोन आसा तर आमच्या कुटुंबां संतोशान रावतली. संपाद्री पियो जेजूचो व्हरतो मोग केलो, जेजूक भोव मोगाचो, ताचो मोग ताणें अनुभव केलो. तो मोग हेरां थंय तो वाडटालो, ताचो मायपास हेरां थंय तो दाखयतालो. त्या देखून पाद्री पियोचे वर्ते प्रेरण आज आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक जरीची तो मोगाची जर थंय वळोवंक आमकां जायते आदार जावं दी. संपाद्री पियो कडेन आमी मागया, पाद्री पियो आमच्या काळजांनी खरो संतोश भोगो आमकां आदार दी. तुवें कशें हेरांच्या सेवेंत तृप्ती भोगली, त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबांनी त्याग करता आसतना, सॅक्रिफायस करता आसतना, सोडतोड करता आसतना, एकामेकाची सुखी सोसून व्हरता आसतना, एकामेकाक बक्षण दिता आसतना मोगाचे जरी लारां बरी ते उपजतल्यो आनी ते आमच्या कुटुंबांनी देंवतल्यो आनी त्या मोगाच्या जरींत आमची कुटुंबां भोव पवित्र आनी भाग्यवान जातालीं. आमेन. आमी सर देवाची मोगाळ भुरगीं आनी आमची मागणी देव आयकता. भाग्यवंत पाद्रे पियोच्या विनंतीन आमच्या जिविताच्यो थोड्यो गरजो आतां आमी देवाक समर्पून दिवया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक बरोवन खऱ्या आनी बऱ्या सुवार्थेची दूजायशी कर. तांच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे खरो बावाड संवसारार बळादीक तरान प्रसारीत जावंक तुज्या कृपेन बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर्व राजकीय मुखेल्या पासून मनाक नावाक दुडवाक आशे नासतना निस्वार्थपणी वावरूंक गरज आसची कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या अरेका संध्यान थोडो वेळपुणी तुजे उतार वाचूंक आनी नियाळूंक कृपा दी. दिसपट्ट्या मागण्या मरिफात कुटुंबा जिवीत चड आनी चड तुजे ते एकवटोन रावूंक आमची कुटुंबां बाबाटी जिणयेक साक जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागण्याची सकत आनी महत्व सर क्रिस्ती परजेन समजशें कर. सगळ्या मनशा कुळाक जेजूचें नांव परगट जायशे खातीर आनी आत्म्याच्या बचावे खातीर निरंतरी मागणे सोडोवन दी. पवित्र आत्म्याची सकत आनी कृपा सर्व मागण्या झुजांचेर देव म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सा पाद्री पियोची मागणे जिणी आधुनीक संवसाराक एक वर्तें बेसांव. ताची ससाय मागतेल्या सर्वांक ताच्या भाग्यवंतपणाचो वसो लाबो
ह्या येवकरीस्त मेजा बोवारी जमलेल्या आमकां ताचे मरी बरी आमच्या आईच्या बेसाची जिणी जियोंक समर्पितरान जियोंक जाय अशी कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा तुका आमी काळजान थावन अर्गंदी थाव आमचो मोगाळ भगेवंत पाद्र पियो पसोत ताच्या मोगाळ आनी भवार्थाच्या जिविता पसोत ताची देख पाळो करन जावं दी आमचें जिवीत मोगाचें बऱ्या संबंदाचें भावार्थाचें आनी बरवसाचें हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदीसशी आमी आयल्या ओडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता वावरांचो ओडो गोवांचो कस मावटीन तयार जालो तुजे कुडीन तो बदलचो ओडूंक मिस्तेर कुर्साचो कर आमकां तुज्या मोगाचो gur तुज्या sacrificaचो कर आमकां तुज्या मोगाचो gur तुज्या sacrificaचो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सपदेदा देवपाक मानता तसले जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सविस्पर मानून घेम. भोव कनवळ्या बापा जेजूच्या कुर्सामुळे आमी उबी आसतना आमकां मरयेक ताज्या आवयचे तुवें आमची दाळ आवय करून दिले. हे दणे वळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माया मोग ह्या आमच्या बलिदानांत खरीतपणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दीन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या भवंत म्हूण वळखून आमी तुका दीन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भगवंत आमकां मरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजे दिनवाजनाचें गीत गावन तुजी कनवळ्यान आमी वाखणता. शकान शक पृथ्वीचेर तितली वर्ती तुजी विस्मिता सळक आनी मनशां थंय तितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशाक वळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताजे उदशीं देवदूतांचो दळबार संतोसां तुका वाखणता सर्गा. तांच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारां
Danzo serves poto सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्व स्फोराची नावी येता ताका जय जय सर्व स्फोराची नावी येता ताका जय जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय 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 बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळं अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सोंसोवपाच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसोत समर्पूंची तेच वरी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी खराराचें रगत पथकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशा पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासा करात Bawarta so good porgo tuya Sumi Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्यान येतलो Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताना आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गळी बापा सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत दमदत्त आनी सर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
देवाक आमचो मोगाळ बाप म्हणून आतां आमी काळजांत थावन उलोव मारया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें अतिरिक्तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवद्गी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या पावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोर्टान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा आमचो मोगाळ सोमी, आमचे सतकुरसार मेल्लो तो ह्या शेवळेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू हांव तुका काळजांत्या घेता, संतोषान तुजे मासग सेवता. तुजे थंय जेजू आज हांव एक जाता, तुजे सोम्या पातये हांव रावता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर ह्या ठाण्यां, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मा म्हजो तुका सदां रीत रेखता, तुका घेवंक तो आतां लालेता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर ह्या ठाण्यां, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मा म्हजो तुका सदां नीत रेखता, तुका घेवंक तो आतां लालेता. जेवणार तुवें बोंडो मोडून दिलो, घेया काया म्हणून तुकाच भेटयलो. आत्म्याचे काळजान उड्यान तूं आयलो, कुशेन खुर्सार मोरूंक तयार जालो लालेता.
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा, बागेवंत आमकां मरयेचो उडास करून सर्गींचें जिवीत दिताल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या आमकां मरयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सत्सनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हणून आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सबददा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून आज क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Pokemon Padre Pio Papa, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासो माग बापा, सलच्या कामी देखील तुझ्या आशिषीचे ते दररोज वाटे विधेयपणाचो पर्व सुटलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदां कुर्साचो कोरव सोडलो. बागेवंत पाद्रे पियो पापा, प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत बापा, तुझ्या कामी देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कष्टे पुढे वावो देवाची ओळख दिली. मागण्यान प्राचिता जेसू वेंगो शांतीचे खातीर जालो. बागेवंत पाद्रे पियो पापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासो माग बापा, सलच्या कामी देखील तुझ्या संपियो आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या प्रसंग कमी पावसून शिकवते. देवा तुवें कापुजीन याजाक संपाद्र पियोग तुज्या पुता जिवीच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते बाग पावो गेले. ताच्या विनंतीन कितें हांव अत्रे करून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जिवीच्या मरणांत एक जावन येवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पावो कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा तशा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदा आनी तुमकां मेळटले बरे आनी तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी ते म्हाका मेळचे कर. आज प्रत्येक तरान शॉन शायडन तेच प्रमाणे रिटा सिंथिया प्रेसिल्ला वीणा फ्लाविया लाविना ज्योती जॉन रोनाल्ड हांणी मागोवंक आमचे कडेन विनंती केल्या. परत येवन मागोवन संपाद्रपीच्या विनवणेन ताचे सगळे कर्जो तो पुराय दी आनी जेच्या वर्त्या मोगांत ताणें भरच्याक तांकां प्रेरीत जावं दी. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमके तुझी कुशी सर्गात तशी संसारात जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मरे कृपे मरे समजे संगता श्रेम तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशी जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया मा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी तुसता सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे नाव पातयेता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत जावं तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता ते म्हाका फावो कर प्रत्येक तरान घर बांदूंक पावो कर म्हणून 9 जाणांनी विनंती केल्ली जावन आसा खामा खातीर 17 जाणांनी विनंती केल्ली आसा त्याच प्रमाणे पिडा गुण जावच्या खातीर लँड प्रॉब्लेम संपोवन तरान संपोवच्या खातीर बरे सैरीक मेळच्या खातीर 11 जाणांनी आज विनंती केल्ली जावन आसा पाद्रपेच्या मजतीन तांच्या घरा आमी मागया प्रत्येक तरान ताणें दिल्ले बस बऱ्या तरान पाळूंक रीण दिल्ले पाटी मेळच्या खातीर मागोन आसात घरांतले समस्या पयस जावच्या खातीर मागोन आसात मेलिसाक आयलँडाचे पैण वस्ती आनी सिकाप बऱ्या तरान जावच्याक मागोन आसात मोतीक नातले समाधान पाटयान दी संपाद पियो म्हूण मागोन आसात घरांतान समाधान बरी भलायकी पिडेशिऱ्यांतल्या अनवरांतले राखोवंक प्रत्येकी रदबजो दिसपडतो ग्रास मेळोवंक रीण फारीक करूंक 14 जाणांक परत काम मेळच्या खातीर रिपोर्ट नॉर्मल येवंक प्रत्येक तरान डॅपनीस रिपोर्ट बऱ्या तरान नॉर्मल येवच्या खातीर मागोन पिडा बऱ्या तरान रावंक मेळिल्ल्या उपकारा खातीर काळजांत आर्गां दिवन आसा पाद्रीपेच्या वरत्या मसतीन आमी मागया आनी आमी म्हणे आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजम घेवन तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपे मरे समजे संगता श्रेम तू सदैव सदैव पाळ तुजे कुशी जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया मा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी तुसता सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळसा तुजे नांव पातयेता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो आसा प्रत्येक तरान कुटमात जलबी दोवळी दिल्ले पयशे रीण बारीक जावच्याक मागोन आसात जेराल्डाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया कालिस्ताक बरें मोन दिवच्या खातीर मागया आयरीन एडवर्ड विन्सेंट हांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या रॉबर्ट मार्क जोझफ जमतीचे समाधान सदांच तांणी बक्षाक विनंती केल्या आमच्यात कुटुंबांत आशिल्ल्या सर पिडेस्त बसाव मागया प्रत्येक तर पेंकटाची दूख पाटीची दूख पांयाच्या हात्याच्या गांठीची दूख गुण जावच्या खातीर मागया एक मनीस जायते डिप्रेशनांत आसा ताका तेजें डिप्रेशन काण उडोवन बऱ्या भलायकेक पावोवंक तेजे घरची मागोन आसात इस्रायल जावन मरण पावल्या का मनशाची कूड निर्जीव कूड इंडिया घेवच्या खातीर मागोन आसात ती विनवणी पाद्री पियो लागीं दवरया आनी ताच्या वरत्या ते सवानी आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपे मरेले समजे सांगता श्रेम तू सदैव सदैव पाळ तुजे कुशी जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया मा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी तुसता सदा सर्वदा आमेन हे जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे नांव पातयेता
येजेच्या पोपवीत काळजा कष्ट दरते दया केन सरावचे तुका साथ आमचे निर्भाग्य पात्यांचे तुझी काकुलता गई तुझी आणि आमची मवाळा वय मरेच्या दुखेस आणि दुलमी काळजा मरे पात आमची लगे मागची कृपा तू आमका लाभय नमारणे काकुलचे मये नमन आमच्या जीवा अमृत आणि भरोशा तुका आम्ही उलमता आम्ही परदेशी वेचे बाळक या दुखाच्या कोणात असाव अस्का नुस्का सून आम्ही तुका अनुदान करता तर तू आमचे शकाय तुझे काकुलीचे डोळे आमचे वर परते आणि परदेशात तुझे गुचे सदैव फळ जेजू आमका दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी आमकाळ बरे साम सुजेचे चपस्क्या बापा आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो आव बापा कलतो जाऊची येल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो कष्टांवर तिरसन सांभाळल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो प्रांसी आसीच्या पाटलाव दरा आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो कापुजीन वडदीच्या अलंकारा आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो समेच्या पाशांच्या गायने नटलेल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो करिसदे भक्तीन भरलेल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो कुमसाच्या सक्रमेदा मुखान बापाचे काकूत दाखविल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरसन सांभाळल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो तुझ्या शंतीपणान कलतो झाल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो सर या जगा आदर्श झाल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बचा खातीर वावरल्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो पिढे सांभाळायकेच्या दाईजा आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो गरजा वदांत क्षण पावच्या आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो तुगवलो मारतल्यांच्या बरवशा आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो आम्हा समेस्तच्या आदारा आम्हा बसोत विनंती कर सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या वचनाक आम्ही फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिणेक आपोवणे दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान प्रांसी आसीच्या शेतांत क्रिस्त ह्या जगजान मागलोय ताच्या मागण्याने पुण्यावर आम्ही आमकां पावो जाल्ल्या अभ्यासान तिरसणे रावन क्रिस्ता सक्सेस जावन जीव आमकां तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पाको आणि तुमचे दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचे दवरले भक्त मानून घेऊन तुमचे मागणी फळादे करो आमेन आणि सर्पद वेदाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सगळे आम्ही बसया मगाच्या आता आणि सदा सर्वदा Błogosław Jezu Chrysta. बोआ परबैतरानो आयचो दीस नव्यानाच्या दुसरो दीस सांपियोचो मोग आणि मायपास कुटुंबाने क्रिस्ता मोगाची जर वळोवंक आमकां प्रेरण आमची कुटुंबां पवित्र जावं दी भगवंत जावं दी आत्मीक तरान बरोवन दी म्हणून आमी मागया आज ह्या नव्यानाच्या दुसऱ्या दिसा आमचे बाग म्हणा जाय कित्याक म्हळ्यार आमचे आदले प्रोविन्शियल मानदीक बाब डॉल्फे पेस ते आज आमच्या सांगाता आसात दोनपरांत ते आमच्या सांगात आयिल्ले मिसेचें बलिदान भेटेवंक वर्त्या मोगान ओपोवन घेतले एक विशेशता कितें म्हळ्यार तांणी चिओन्न रितोंदो ते त्या एरियांत ते जायते फावटी गेल्यात आतांय ते वॅटिकनांतच ते रोमांत तांचे वावर दिवन आसात ह्या थोड्या ट्रेनिंग दिवच्याक आणि रेचेर आयिल्ले ते आज आमचे सांगता आसचे आमचे बाग तर आमच्या खातीर हो येवकारिस्तीचें बलिदान भेटोवन पाद्रीपे कडेन आमच्या खातीर विनंती केल्या मानदीक बाप जोसेफ डॉल्फी पायस तुमकां आमच्या सर्वांच्या नांवे आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर डॉल्फी तशें तसा भेटवणी केले जावन आसात मानदीक बाप रुपाट बरबोसा आणि मानदीक बाप डेनिस प्रकाश लोबो ताकाय तुमच्या नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा गायन मंडळी भाऊ जॉन आणि आमची गायन मंडळी भोव अपुरबायताना कंदारा तुमी गेल्यात तुमकां देव बरें करूं देवाचें आशिर्वादा तुमचे वयर मागता फाल्यांचो दीस शनवार फाल्यांची तीम अशें जावन आसा मोगाचें न्हू सांपियोची नितळ आनी कल्तीची न्ही सेवा आनी त्यागाचो मनोभाव रुपीत करूंक एक वर्तें आपोवणें फाल्यांचे मीस सांजेचे आणि आराधन इंग्लिशांत आसतलें कित्याक फाल्यांचो शनवार जायतो लोक आसतलो त्या देखून ते इंग्लिशांत आसतलें
दय करून सुदारसियात आणि भल्यांच्या दिसाय तिसऱ्या दिसच्या नव्यानाक येवन आदार दियात मगचे बावन आनी बेडनो सर बरेंपण आमी मानून घेता आयच्या रितीर वेळार जायती अनाउन्समेंट आमी केल्लें जावन आसा त्याच प्रमाणे सप्टेंबरच्या 20 आनी 1 तारखेर ब्रदर प्रकाशाची रेतीर सकाळी 9 तावन सांजे 4 पर्यंत आणि शुक्रार पिडेस्ताचो दीस सकाळी 10 तावन 12:30 पर्यंत आराधन आणि मीस ताचे उपरांत जेवणाची विलावरी केल्ली आसा ब्रदर प्रकाशाचे रेतीर दिसी जेवणाची विलावरी केल्ली आसा 23 तारखेर सप्टेंबरची पाद्रपेची परब 9:30 वरार रेलिकेचे आणि पुरुष क्रिस्त प्रसाद सक्रामेंतचो पुरशांव 10:30 वरार दाबाजीक परबेचे मीस अतीत मानादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगाडयेचे बी साहेब ते जावन आसात तुम्ही सर्वांक तिळसूचे ह्या परबेक येवंक आज आमकां आदार दिले प्रत्येक तरान मुद्दम दिवन आमी सच्या बलिदानांत भागीदार जाल्ली जावन आसात मेलिसा मिस्कीत मनीषा मिस्कीत तुम्ही असल्यार मुखार येवचे मेलिसा मिस्कीत आणि मनीषा मिस्कीत तशेंच ज्योती मस्करेनास हाचे प्रधान याजक मानेदीक बाब डालपी ताका वाद दिवन मान करतले ज्योती मस्करेनास मेलिसा मिस्कीत आणि मनीषा मिस्कीत देव बरें करून तुमच्या बऱ्या मनाक आबरबाई थरा मुद्दम दिलाक मानेदीक बाब डालपी तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा भोव अपुरबायची रात तुमकां मागता सगळ्यांनी उबी रावचे आणि आमी आतां वड्याचेर आशिर्वाद मागतले मोगाळ भोव बगेवंद पाद्रे पियोच्या मोगाच्या जिविता पसोतू ताणें केल्ल्या सर साक्रिफिसा पसोतू ताच्या विनवणेंत ताच्या नांवान प्रत्येक थरान तुज्या लागीं आयज मागता आमी तुजें बेसांव ह्या उंड्याचेर हे सगळे सर सर्वांकी मोतीची कुडीची भलायकी फावो कर तांच्या कुटुंबाक जाय आसली सर एकवट तशेंच माया बोगू तांचे थंय सदांच आसोनी तुजें बेसांव सर्वांचेर आसोनी ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Sumia swadi pritmok tuzo sadansto paltolo Chilen moja uswar divso nivoto zatolo